काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीशान उक्ताडार हाडलो दर्यावेळ स्वच्छतायेवयलो घोटाळो। 106 दिसां खातीर बाबून फारीक केले 2.62 कोटी रुपया। सीबीआय चौकशेची मागणी। वास्को मेळ्ळी 7 वर्साच्या भुरग्याची कूड। आयतारा वास्को सप्तकांतल्यान भुरगो जाल्लो गायब। रशिया दौऱ्यात मुख्यमंत्री सावंतान सोमाराक खण, धातू आनी नुस्तेमारी विशयाचेर जाल्ले बसकेक लायिल्ली हजेरी। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलाच्या फुडारपणा खाला रशियाक गेल्ल्या भारतीय शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो आस्पाव। मुस्लिम भावांनी सोमारा व्हडा उमेदीन मनयली ईद। ईदा निमतान मशिदींनी जाल्यो धर्मीक प्रार्थना। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। दर्यावेळ नितळसाण आनी सुरक्षेच्या कंत्राटा वेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो। ह्या घोळात मंत्री बाबू आजगांवकाराचो आस्पाव आसूं येता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला। ह्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी जावची अशेंय ताणें मागलां। थळाव्या तपास यंत्रणे कडल्यान चौकशी जाल्यार तांचेर सरकाराचो दबाव येवं येता अशें ताचें म्हणणें। अशें जायना जाल्यार काँग्रेस कोर्टात वतली अशेंय ताणें शिटकायलां। फकत आपतकालीन वेळार अशा तरेचे कंत्राट दिवं येता अशें काँग्रेस म्हणटा। 106 दिसां खातीर सरकारान 2.62 कोटी रुपया फारीक केले आनी उपरांत 10 खेपे बेकायदेशीरपणान कंत्राटाचो कालावधी वाडयल्याचो आरोप गिरीशान केला। दृष्टी लायफ सेविंग प्रायवेट लिमिटेडाक जो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो, जो इनिशियल पयलीं 106 दिसांचो दिलो आनी तेका पेमेंट तेणी केले 2.62 crores। गोवा फायनान्स रुल्स सेक्शन 184 जेका म्हणटात त्या हेजे प्रमाणे, कारण तो कोर्ट करतात आनी तेणी हे एक्सटेंशन आनी एक एक्सटेंशन न्ही, एकदां तेका कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी तेजे नंतर 10 एक्सटेंशनां तांकां दितात कंप्लीट। ती 10 एक्सटेंशन्स आर इन वायोलेशन ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट रुल्स अँड कंप्लिटली इलिगल। JFR 184 ते सांगतात दितात तो रूल कितें म्हणटा, जेन्ना एक खंयची एमर्जन्सी येता आनीक ओन्ली इन एक्सेप्शनल सिट्युएशन्स। आतां एक्सेप्शनल सिट्युएशन म्हणल्यार कितें? एक्सेप्शनल सिट्युएशन म्हणल्यार अर्थक्वेक जालो, सायक्लोन जालें, वॉर जालें। आतां सपोज आतां फ्लड्स येयले सामके, आतां जी सिट्युएशन जाल्यार त्या सिट्युएशनाक तुका टेंडर आनी हें प्रोसेस हें जायना आनी त्या एमर्जन्सी सिट्युएशनाक JFR 84चेर गव्हर्मेंटाक एक अधिकार येता काम दिवपाक आनी 10 एक्सटेंशनां दिता आसतना तुमी तांकां फूल पेमेंटूय करतात। नियरली 20.20 crores आर ऑलरेडी पेड टू देम इल्लिगली। आनी जो मंत्री आनी जे ऑफिशियल्स ह्या हितून इनवॉल्व जाल्ले आसात तांकां सगळ्यांक जेली वचपाची वाट सामकी क्लियर आसा। इतली इल्लिगलिटीज हांगा ओपन, सामके डॉक्युमेंट्स पळयले त्या बरोबर कळटा की हे इल्लिगलिटीज म्हणून। आनी हें आमी सांगनात, हें बाबू आजगांवकर स्वताक जो रिप्लाय तो दिता त्या रिप्लायान हें सगळें आमकां हें करपाक मेळटा। दीस इज द ऑफिशियल रिप्लाय ऑफ tourism minister and this is the clear scam of 20 crores. Beach cleaning is a clear scam. ह्या कंत्राटाच्या माध्यमांतल्यान एजन्सीक चड पयशे फारीक केल्याचेय गिरीश म्हणटा आनी तशें आपतकालीन स्थितीत आशिल्ले जाल्यार थळाव्या एजन्सीक हे काम दिवपाक जाय आशिल्लें अशें ताचें म्हणणें। तुमकां जर त्या टायमार काम दिवपाचेंच आशिल्लें जाल्यार तुमी जे गोंयकार जे काम करताले थंय वेगळे वेगळ्या नांवान तितून भितर चिट्टू बाबू, मंगेश कासकार, GP नायक, यदुवीर वस्त, मुल्ली बिल्डर्स, जोकी सिल्वेरा, रुमा कंस्ट्रक्शन, BR पेरेरा, GU हळदणकर, हे सगळे काम ते करताले आनी ते कितले चार्ज करताले पर मंथ 2 लाख रुपया। हे एंटायर काम जे हांकां 2 कोटीन 106 दिसांक आसा ते एंटायर वर्साक ते जवळ जवळ 3 कोटींनी काम हे आमचे गोंयकार जे वेगळे वेगळे आशिल्ले ते करताले। कंत्राटदारान दर्यावेळेचेर केल्ल्या नितळसाणेंतले कांय दोशूय गिरीशान नदरेक हाडून दिले।
एक इनिशिएटिव्ह घेतलेली गोवा स्टेट लिगल ऑथॉरिटी आणि गोवा तालुका लिगल ऑथॉरिटी कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पेंजीम आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीच क्लिनिंग ड्राईव्ह स्टार्ट केली इन प्रेझेन्स ऑफ हायकोर्ट जज जस्टिस CV बदन, जस्टिस नूतन सरदेसाई, प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन जज इर्शद आगा, रजिस्ट्रार ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट SC चंदन, सेक्रेटरी ऑफ म्हणजे हाचो अर्थ कितें जालो, ज्या टायमार दृश्टी कडेन हो कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो त्या टायमार जजेस they have cleaned this beach and they have collected 75 bags of garbage. This is complete collapse of tourism department. It clearly shows that our department is dysfunctional. दर्यावेळ सुरक्षेच्या निवेदित कंत्राटदारान सांगिल्ली कामां करूंक नाशिल्ल्याचे गिरीश म्हणटा. हितून जितली ह्या कामान हें केल्लें आसा काम स्पेसिफिकेशन्स दिल्ली आसा कामाची, अपॉइंटमेंट ऑफ पेट्रोल कॅप्टन, सुपरवायझर्स, मॅनेजर्स टू सुपरवायज लायफगार्ड्स ऑपरेशन हे ना थंय. मॅनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, आयटम्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन गूड वर्किंग कंडिशन ड्युरींग द एंटायर पिरियड ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट आनीक तितून हे आसा. इस्टाब्लिश, मॅनेज, मेंटेन स्विमींग झोन्स ड्युरींग सेफ स्विमींग सिजन्स, डिमार्केट by as per the international specification and methodology. The contractor is supposed to develop comprehensive software within 6 months. तेच म्हणटा CCTV कॅमेरा आणि ते थंय इन्स्टॉल हाय पावर कॅमेराज विथ नायट विजन ऑन द लायफगार्ड टावर्स फॉर सर्विलन्स अँड मॉनिटरिंग. हें तेणी टुरिझम डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाय. ही फॅसिलिटी थंय ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. वास्को सप्तकात एक भिरांकूळ घडणूक घडली. सप्तकाची फेरी चालू असताना एका 7 वर्साच्या भुरग्याची कूड मेळ्ळी. सप्तकाची फेरी चालू असताना सोमारा सकाळी कोसंबे बिल्डिंगे फाटल्यान अर्धनग्न अवस्थेत ताची कूड सापडली. पुलीस हे घडणुकेविशीं कांयच नकळो, पूण ताचे कुटुंब म्हणटा ताचो खून जाला. मरण पाविल्ल्या चल्याचे कुटुंब वास्को सप्तकात दुकान चलयता. हो भुरगो फेरयेंतल्यान बेपत्ता जालो. आयतारा ताच्या कुटुंबान तो बेपत्ता जाल्याची कागाळूय नोंदयली. उपरांत पुलिशेन ताची सोदासोद सुरू केली. सोमारा सकाळी कोसंबे बिल्डिंगे फाटल्यान ताची कूड मेळ्ळी. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मुस्लिम भावांनी ईद सोमारा व्हडा उमेदीन गोंयभर मनयली. ईदा निमतान मुस्लिम भावांनी मस्जिदीत वचून धर्मीक प्रार्थनाय केल्यो. ईद उल अदा अर्थात बकरी ईद सबंद संवसारात व्हडा उमेदीन मनयले. इस्लामाच्या मुखेल 3 ईदां मदलें हें एक. गोंयांतलें हें ईद मुस्लिम भावांनी मनयलें. وعن كل واحد منكم الله أكبر الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرض السبع والعرش العظيم
والكعبة الحسنة والركن والحكيم والزمزم ومقام إبراهيم تعالى الله ذو الجلال والإكرام. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबला गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रशिया दौऱ्यार गेल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमाराक खण, धातू आनी नुस्तेमारी विशयाचेर जाल्ले बसकेक हजेरी लायिल्ली. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलाच्या फुडारपणा खाला रशियाक गेल्ल्या भारतीय शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो आस्पाव आसा. रशिया दौऱ्यार पर्यटन हो मुख्य अजेंडा आसतलो. कांय वर्सां पयलीं रशियन पर्यटक मोठ्या संख्येन गोंयांत येताले. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. पावसान मातसो विसव घेतला देखून पालेभाजी, दूध आनी हेर वस्तूंचो पुरवठोय आतां जायत आसा. सोमाराक गोंयभर ईद मनयली. ताचेर व्हडलोसो परिणाम जावंक ना. अशें आसलें तरी लायटीचो आपालिपा मात चालूच आसा. दुधाचो तुटवडो ह्यान आदीं केन्नाच जावं नाशिल्ल्यान अशें वेवसायीक सांगतात. गोंयाक दुधाचो चडसो पुरवठो शिमेवयल्या राज्यांतल्यान जाता. फाटले 4 दीस घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयाची नैसर्गीक नाकेबंदी केली. ताका लागून पालेभाजी, दूध आनी हेर जीवन आवश्यक वस्तूचो तुटवडो दिसून आयलो. आयतार शेनवार खूब शॉर्ट जाले तेन्ना दूदूच ना, खंयचें दूद येवंक ना. तेन्ना लोकांक त्रास. लोक 25 30 मागपाक लागले. कित्याक भुरगे हाडटा फक्त 200 दूद जाय. 200 दूद तर येयना. हे 1964 तो 2019 फर्स्ट टायम लायफान अशें केन्नाच जावं ना. जाला एक दीस बस ना, सगळें दूद मेळटा. केन्नाच ना. भायलें दूद आसा जाल्यार गोंयांत आमी आसा, ना तर आमची गोंयां काबार. भायले दुधाकूच आमी चिता. ते गोंयचे उत्पन्न इतकी ना. गोंयचे फॅक्टरी कडेन तो टार्गेट ना. ते टार्गेट कशें करना ते. आज ईद हो सण मोठ्या दबाजान सगळे कडेन साजरो जाता. पण आयज अशी परिस्थिती जाल्या की ईदाची आमकां ईदाक सगळे तरेचो माल लागता. त्याच प्रमाणे ईद आसल्या कारणान मटण, चिकन तशेंच शेवई हो पदार्थ सगळो भायल्यान येता. आयज पणजे ह्या मालाची खूब उणीव जाल्लेली आसा. कित्याक सगळे कडेन महापूर येवन जे गोंयान जे माल येता तो सगळो बंद जाल्लो आसा. पणजेचें मार्केटूय फाटल्या कांय दिसां सावन काळखांत आसा. गोवा 365 ह्या विशयी बातमी दिली. उपरांत सोमारा बाजारकारांक लायट मेळ्ळी. देखून बाजारकारांनी गोवा 365चे उपकार मानल्यात. गेल्या वर्सा सुद्दां अशेंच भर गणेश चतुर्थीच्या दिसांनी तो ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो आनी मार्केट काळखान पडलें. जवळ जवळ 15 दीस मार्केट काळखान आहलें. मार्केटान थर्सडे रातचे ब्लास्ट जालो आनी थर्सडे राती पासून म्हणजे रातचो व्हडलो इफेक्ट जावंक ना. पूण फ्रायडे सान आमकां मार्केटान टोटल लायट ना. फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे आनी इवन आज खूब पावस पडल्या कारणान ते आमचे ते सगळें कंट्रोल रूम आसा पळय इलेक्ट्रिसिटी हें ते पोनाक उदक जावन सगळो मॉइश्चर जालें आनी तेजे व्हडले व्हडले पार्ट्स गेले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जेई येई मागीर आमचे हे मागीर प्रायवेट इंजिनियर हे आतां 3 दीस जाले काम करता. आमचे 2 ट्रान्सफॉर्मर दोनी आमचे चार्ज आसा. ट्रान्सफॉर्मर प्रॉब्लेम ना. पूण जे आयनॉक्साच्या सायडींतल्यान तेंचो ते एसीचो कूलर हें आसा थंयच्यान ते तेंचो हें जाता आनी पावसानूय उदकान ते हें जालें. आमचे ते व्हडले व्हडले तेंचे ते कितें म्हणटा म्हाका वर्ड येना ते सगळे पिड्ड्यार जाले. म्हणजे जवळ जवळ आतां आमी 4-5 लाखाचो खर्च करून हें आतां आमी एकदा प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरान 2 वर्सां पयलीं सेम प्रॉब्लेम जालो असोच मॉइश्चर जावन
तेणेच काम केल्लें. ताका आमी परत रिक्वेस्ट करून ताका आमी आपयलो आनी तेणें काल पासून तेणें हें केलां आनी आतां न्यू ट्रान्सफॉर्मर तेणें आपलो हाडून बसयता तो. तेंच्यांनी यंत्रणेन रोखडेच हेजेर पाठपुरावो करून हांगासर नवी यंत्रणा बसोवपाची सिस्टम हाडलेली आसा. त्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्या 365 सगळ्या वर्गाक आनी सगळ्या एडिटरांक प्लस रिपोर्टरांक हांव धन्यवाद दिता आनी तांकां थँक्यू म्हणटा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराची 36वी पुण्यतीथ सोमारा गोंयभर पाळी. 1973 वर्सा 13 ऑगस्टाक भाऊसाहेब बांदोडकराक मरण आयिल्लें. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर, महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात, पणजेचो महापौर उदय मडकयकारान पोरण्या सचिवालया लागसार आशिल्ल्या बांदोडकराच्या पुतळ्याक फुलां घालून ताका आर्गां ओंपली. भाऊसाहेब बांदोडकर हो एक बहुजन समाजाचो लिडर आनी गोंया भितर शिक्षण क्षेत्रांत पयलें कोणें काम केलें जाल्यार तें भाऊसाहेब बांदोडकर. भाऊसाहेब बांदोडकरान जो बहुजन समाजाचो नेतो तेणें हर एक गांवांनी शाळा हाडली. जंय रस्ते नसलेले, लायट नसलेली, उदक नसलेलें त्या जाग्यार पयली शाळा कोणें हाडली जाल्यार ती भाऊसाहेब बांदोडकर. शिक्षण शिका आनी संघर्श करा ही एक तेजी मॅसेज जशी बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ली ती मॅसेज. फोंड्या कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, फोंड्याचो आमदार रवी नायक, मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारानूय बांदोडकराक आर्गां ओंपली. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवानूच भितर एक प्रेरणा आसा. जेका भाऊ म्हणून उलयता आमी संबोधतात, कितें तरी तातूंत तथ्य आसा, कितें तातूंत तांणी केल्लें पुण्य कार्य जें आसा आनी ते कार्याची फळां जीं आसात जे आज समस्त बहुजन समाज जो आसा तो आज चाकीत आसा. फोंड्याच्यान खबराकार कृष्णा नायक, पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बांदोडेच्या फ्लायओव्हराचेर सोमारा आनीक एक अपघात जालो. कितल्योश्योच कागाळूय आनी आंदोलनां करून लेगीत फाटल्या 6 म्हयन्यां भितर ह्या फ्लायओव्हराचेर 4 अपघात जाले, पूण संबंदीत खात्यान अजून हाचेर कांयच कारवाय करूंक ना. सोमारा महाराष्ट्राच्या एका ट्रकाक ह्या फ्लायओव्हराचेर अपघात जालो. फ्लायओव्हरावेल्या वलतार ट्रकाच्या ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी ताणें ट्रक मुखावयल्या डिवायडराचेर व्हरून चडयलो. ह्या अपघातांत डिवायडर तशेंच ट्रकाचें बरेंच लुकसाण जालां. आनी हाका जबाबदार PWD जेणे हें डिझायनींग केलां. हो डिझायनींग टोटल फेल्युअर आनी हें तर वेवस्थीत जातलें जाल्यार हो टर्न इतलो शार्प आसा, हो हांगासरल्यान कट करून हो मातसो भायल्यान घेवचो पडटलो आनी हळू हळू करून गाडयो वेवस्थीत घेवपाक मेळटा. अशें करीत जाल्यारूच जातलें, नाजाल्यार हें सगळें कंटिन्युअस उरतलें. हे एक्सिडंट हांगा जायत रावतले. फक्त संवयेच्यो गाडयो आसात त्योच हांगासरल्यान बरे भशेन पास जावपाक शकता, नाजाल्यार बाकीच्यांक हें व्हेरी डेंजरस. पूण हेणी करता आसतना रॉंग केलें तेका कॅम्प अशें हें दिवपाचें, अशें कवर दिवपाचें तें दिवलें ना आनी तो थंय एक्सिडेंट जातले आनी हे गाडयो वयल्यान सकयल पडटले, कोणाला बिल्डिंगेचे पडूं शकता, लोकांचे पडूं शकता आनी हे डेंजरस जाल्ले आसा. म्हणून हितूंक सगळे तरेचे भानगडी खूब जाल्ले आसा. तेजी इन्क्वायरी सरकारान करची. म्हाजी म्हाका इंजिनियरींग सामकें फॉल्ट हें सगळें. कित्याक हितूंक हे इंजिनियरींग म्हणजे कांयच ना. हे बेश्टे आमचे गावडे बेश्टे कांय शिकनाशिल्ले गावडे करता रस्ते तशें केले तेणी. हे म्हाका हेका इंजिनियरींग कितें आसा हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक लागून अशें केलें आनी कित्याक लागून करतात आनी कोण काम करतात. बांदोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कांय अधिकाऱ्यांक सुशेगाद काम करपाची संवय जाल्ली आसता, पूण हें आतां चड दीस चलचें ना अशें म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन सरकारी अधिकाऱ्यांक शिटकायलां. काम चुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर कोणाचो तरी वचक आसपाक जाय अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन म्हळां. मामलेदार आनी गट विकास अधिकाऱ्यान फायली आडोवन दवरिनासतना त्यो जाता तितल्या बेगीन क्लियर करच्यो अशें ताचें म्हणणें. ह्यो कंप्लेनी म्हजे कडेन आयल्यो आसात. मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हे डेली कनेक्टेड लोकां कडेन आसता आनी व्हिडिओ हे 3 डिपार्टमेंट ऑफिसीस जी आसा पळय ही खूब म्हत्वाची आसा आजच्या हेजे कडेन. पूण त्याच खातीर त्या लोकांनी खास करून व्हिडिओज मामलेदार बाकी सगळे जे आसा तेंच्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचेर वॉच दवरून हे खूब म्हत्वाचें आसा. आय विल ऑल्सो होल्ड अ मिटींग विथ ऑल दीस कन्सर्न ऑफिसर्स अँड टू गिव अ इन्स्ट्रक्शन्स
नॉट टू होल्ड एनी फायल्स आणि ज्यो फायल कारण कशें आनी संवय जाल्ली ती संवय आज बंद जावपाची गरज आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसतलो हांव केन्नाय खंयच्या ऑफिसान हें हांवें ठीक ठरयलें आसा कारण जो पर्यंत शिस्त येना न्ही तो पर्यंत आमी लोकांक न्हय दिवपाक शकता सीएमाचो सपोर्ट डेफिनेटली आसा कारण सीएमान ज्यो आज बोल्ड डिसिजन जी घेतल्या पयली ती लोकांच्या हिताच्या दृश्टिकोनातूनच घेतल्या न्ही सीएमान जर काही सीएमाकूय कंप्लेंट पाविल्ली आसा ह्या संदर्भात त्यांनी सीएम मुख्यमंत्र्याच्या निवासाचेर त्यांनी दरबार घेतलो थंय ह्यो सगळ्यो कागाळी पाविल्ल्यो आसा सीएम इज व्हेरी मच वर्सटायल अवेअर ऑफ ऑल दीस थिंग्स बट सीएम डेफिनेटली एक्ट जातलो जाल्यार ते बाजार घेवन तो हें घेवन तो कांय अर्थ ना फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी कॅसिनो मदीं पेटला. बिग डॅडी कॅसिनोन फुटपाथार केल्ले अतिक्रमण काडपा वेळार बाबूश आनी महापौर उदय मडकयकाराचे कॅसिनो कर्मचाऱ्यां वांगडा झगडी जाल्ली. बाबूशान विधानसभेतय हो विशय मांडिल्लो. तशेंच कॅसिनोच्या कर्मचाऱ्यांनी ताचे आड पुलीस कागाळी केल्ली. कॅसिनोचे वेपार परवान्याचें नूतनीकरण करपाचें ना असो निर्णय पणजे महापालिकेन घेतिल्लो पूण हे विशयी सीसीपीन थाराव पास करूंक नाशिल्ल्याचें महापौरान सांगलें. पूण तसो थाराव घेवं येता अशें ताणें सांगलें. 100 दिसां भितर मांडवींतले कॅसिनो भायर उडयतलो अशें आश्वासन आमदार बाबूश मोन्सेरातान काँग्रेसींत आसतना दिल्लें. ते फाटभुंयेर महापालिकेन घेतिल्ले भुमिके वयल्यान एकंदर चित्र स्पश्ट जावपाक लागलां. आमी प्रेशराक भिनासतना आमी समोर गेले आमी तेंची फुटपाथ काडली इवन बोर्ड गेले तेच्या फुडलें आमी आतां डिसिजन घेता की आमी तेंचे लायसनूच तेंचे ते ट्रेड लायसनाचे आमी रिन्यू करपाचें ना. हें आमचें डिसिजन जालां फक्त आमकां कितें कावन्सील मिटिंगेन आमी ती ऑफिशियली पास करूंक जाय. कावन्सील एकदां तेंचे जर आमी रिन्यूवल करना ट्रेड लायसन्स जाल्यार तांकां हांगा ऑपरेट करपाकूच मेळपाना तेंचें ऑपरेशन इलिगल जातलें. हें आमी स्टेप घेता आमचें कोणाचो प्रेशर ना. लोकांची जी मागणी आसा की कॅसिनो हांगांतल्यान वचूंक जाय तेजेर हांव आनी आमचो ऑनरेबल MLA बाबूश मोन्सेरात जेणें वचन दिल्लें लोकांक तो तेजेर ठाम आसा आनी तो एक स्टेप पळय सगळे कायद्यान आमकां स्टेप घेवचे पडटा कित्याक कायद्यान तांकां परमिशन मेळ्ळा कायद्यान तांकां सगळे तरेचे तांकां रायट्स मेळ्ळा आनी तेंचेर कितें एक्शन घेता आसतना आमकां लिगली खूब विचार करचो पडटा. आमी जरी म्हणलें की 100 दिसान आमी कॅसिनो काडटले पूण आतां आमकां अशें दिसता की तेतून खूब ऑर्डर्स आसा. आमी लायसन रिन्यू केल्या उपरांत एक जातलें की तांकां हांगा पणजे ज्युडिशियरान तांकां ऑपरेट करूंक मेळचें ना. तेंच्यानी सगळ्यांनी आपली ऑफिसीस दाखयल्या जे आमचे सायन बोर्ड्स तेंचे आसा व्हडले जे बोर्ड जेंच्यांनी इलेक्ट्रॉनीक बोर्ड लायल्या ते तांकां फाल्यां बोर्डाचें परमिशनच ना जर लायसन ट्रेड लायसन कॅन्सल जाल्या उपरांत ऑटोमॅटीक बोर्डाचें लायसनूय कॅन्सल जालें जाल्यार तांकां ते बोर्डूय लावंक मेळचें ना तांकां हांगांतल्यान ऑपरेटूय करूंक मेळचें ना. तेंच्यांनी शिफ्ट जावचें पडटलें दुसरे कडेन. ना तो आमचो प्रश्न ना न्ही. तुमी फाल्यां तुमची बोट काय हालोवपाक आमकां रायट ना बोट तुमच्या दर्यान आसा आमकां हालोवपाक रायट ना. जे आमच्या हातीन आसा जे पावर आमकां आसा ते आमी यूज करतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. ईदाच्या निमतान गोरवां कातरूं नाकात. अखिल विश्व गोवर्धन गौरक्षा समितीन मुस्लिम भावांक आवाहन केलां. हिंदू भावांच्या भावनेची कदर करात अशें तांचें म्हणणें. मुख्य म्हणजे तुम्ही बकरी ईद आसा बकरी ईदा दिसा गोवंशाची हत्या करूं नाका अशें आमचे इतर धर्मीय खास करून मुस्लिम भावांक आमी सांगूंक सोदता की तुमच्यो जसो सेंटिमेंट आसा तश्यो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आमच्यो सगळ्यो संघटना आसा सगळ्यांच्यो आमच्यो हिंदू म्हणून सगळ्यांच्यो भावना आसा की तुमी गो हत्या करूं नाका. तुमी जे करतात हे चुकीचें करतात. Our reporter Mahesh Goekar from Bicholi. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.